चौथीच्या पयलीं गृह आधार लाडली लक्ष्मी येवजणेचे पयशे घालपाक लायता। तशेंच शेतकऱ्यांकूय लुकसाण भरपाय दिता अशी माहिती मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान दिली। वित्त खात्याच्या नियाळ बसके उपरांत मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत उलयताले। शेतकऱ्यांचे लुकसाण भरपाई दिवपाचे आश्वासन तांच्यांनी दिलेले आसा। सगळ्यांचे धरून 40 लाख रुपया मेरेन दिवपाचे आसात अशें मुख्यमंत्र्यान सांगले। गृह आधाराचे लेगीत सगळे पयशे तांकां मेळटले। नुस्तेकार तशेंच दूध उत्पादकांचे लेगीत पयशे आसा ते लेगीत चौथीच्या पयलीं मेळटले अशें मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान सांगले। मोर्जे दोंगर कातरपाच्या प्रकरणात हस्तक्षेप करून तोडगो काडपाचें आश्वासन मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान मोर्जेच्या थळाव्यांक दिला। हो विशय घेवन मोर्जेच्या लोकांनी मुखेलमंत्र्याची भेट घेतिल्ली। मोर्जे वरचा वाडा वाठारांतल्या डोंगराचेर एका बिल्डरा कडल्यान डेव्हलपमेंटाचें काम चालू आसा। ह्या कामाक लागून बिल्डरान लोकांची पारंपारीक वाट आडयल्या। होच विशय घेवन आमदार जीत आरोलकरान थळाव्या लोकांसयत मुखेलमंत्र्याची भेट घेतिल्ली। ह्या विशयांत लक्ष घालून तोडगो काडपाचें आश्वासन मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान मोर्जेच्या लोकांक दिल्लें आसा। भाऊसाहेब बांदोडकर यादिस्तीक फुटबॉल सर्तीक 28 ऑगस्टाच्यान सुरवात जातली। ह्या सर्तीत पयलेच खेप अर्जेंटिना ऑस्ट्रेलियांतले क्लब वांटेकार जातले। जैतिवंत क्लबांक 15 लाखांचे इनाम आसा। ह्या सर्तीच्यो सगळ्यो मॅची फांतोड्या पंडीत जवाहरलाल नेहरू स्टेडियमाचेर जातल्यो अशी माहिती खेळां मंत्री गोविंद गावडेन दिलेली आसा। पयल्याच खेपे अर्जेंटिना ऑस्ट्रेलियांतले क्लब गोंयांत येवन खेळटले। भाऊसाहेब बांदोडकर यादिस्तीक फुटबॉल सर्तीत 28 ऑगस्टाच्यान ह्या सर्तीक सुरवात जावपाची आसा। ह्या सर्तीत पयलेच खेपी देशा भायले क्लब खेळपाचे आसा। अर्जेंटिना ऑस्ट्रेलियांतले क्लब ह्या खेळांत वांटेकार जातले। जैतिवंत क्लबांक 15 लाखांचे इनाम आसा आनी ह्या सर्तीच्यो सगळ्यो मॅची फांतोड्या पंडीत जवाहरलाल नेहरू स्टेडियमाचेर जातल्यो। बुधवारा सकाळी सांखळे सामाजीक भलायकी केंद्रात ड्युटीचेर आसतना तरुणा परब ह्या नर्सीक काळजाच्या आताकान मरण आयलें। सच्चेवरी ती ड्युटेक आशिल्ली, मात जिवाक बरें दिसना म्हणून ती स्वता चलत कॅज्युअल्टीन गेली। मात उपचारा वेळार तिका मरण आयिल्ल्याचें दोतोरांनी कळीत केलें। सगळे कडेन मनमिळावूपणान वागपी, सदांच हास्त्या मुखामळान रावपी, दुयेंतींची सेवा करपी सांखळे भलायकी केंद्रात रुजू आशिल्ल्या तरुणा परब ह्या नर्सीक अचकीत काळजाच्या आताकान मरण आयलें। नोकरी दिवपाचे हायेस दाखोवन आनी हेर कारणां सांगून दिवचलच्या कांय जाणांक कोट्यांनी रुपयांची तोपी घालपी एक दुबावीत बायल सध्या फरार जाल्या। ह्या बायले सयत तिका मजत करपी एका पुलीस कॉन्स्टेबला आड दिवचल पुलिशेंत कागाळ नोंद जाल्या। कितल्याशाच लोकांक नोकरीचे हायेस आनी हेर कारणां सांगून कांय जाणांक कोट्यांनी रुपया घालपी एक बायल सध्या फरार आसा। ह्या बायले सयत एका कॉन्स्टेबलाची लेगीत कागाळ दिवचल पुलिशेंत नोंद जालेली आसा आनी ह्या फरार जाल्ल्या बायलेक सोदपाचो सोद जो आसा तो चालू आसा। नोकरी दिवपाचे हायेस दाखोवन कोट्यांनी रुपयाची तोपी जी आसा ती ह्या बायलेन कांय लोकांक घातिल्ली आसा।
मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांच्या दिवचल तालुक्यातल्या लाटंबाडचे वाठारात सर्वे क्रमांक 296/2 हातून मोठ्या प्रमाणात दोंगर कापिल्ले आसा। तशेंच मोठ्या मोठ्या शेकड्यांनी झाडांची कत्तल लेगीत जालेली आसा। संबंधितान ह्या विशीं TCP खाते, पुलीस, उपजिल्लोधिकारी, मामलेदार सगळ्यां कडेन कागाळी करून लेगीत कांयच कारवाय जावंक नाशिल्ल्याची म्हायती मेळ्ळ्या। मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांच्यात दिवचल तालुक्यातल्या लाटंबाडसे वाठारात सर्वे क्रमांक 296/2 हातूंत व्हडा प्रमाणात दोंगर कापिल्ले आसा। तशेंच व्हडल्या झाडांची लेगीत कत्तल केल्ली आसा। मडगांव पालिकेत जाल्लो पयशांचो घोटाळो नगराध्यक्ष शिरोडकार हाणें हेर नगरसेवकांक विश्वासांत घेवन उक्ताडार हाडपाची गरज आशिल्ली अशें म्हणीत नगरसेवक महेश आमोणकरान नाराजी उक्तायली। आदल्या मुख्य अधिकाऱ्याचेर टिका करून उपयोग ना, जे आरोप केल्यात ते तपासून पळोवचे अशें ह्या वेळार नगरसेवक आमोणकरान म्हटिल्लें आसा। सगळ्या नगरसेवकांक एकठांय घेवन सहमतान विचार करपाक जाय। मडगांव नगरपालिकेत जाल्लो पयशांचो घोटाळो नगराध्यक्ष शिरोडकार हाणें हेर नगरसेवकांक विश्वासांत घेवन उक्ताडार हाडपाची गरज आशिल्ली अशें मत नगरसेवक महेश आमोणकरान उक्तायिल्ली आसा। मुख्य अधिकाऱ्याचेर टिका करून कांय उपयोग ना अशें महेश आमोणकराचें म्हणणें आसा। जे आरोप केल्यात ते तपासून पळोवचे अशें ह्या वेळार नगरसेवक महेश आमोणकरान म्हटलें। नाणूस वाळपय बुधवारा सकाळी अचकीत घराक उजो लागलो। उजो लागिल्ल्याची म्हायती मेळटकीच उज्यान आख्खें घर लासून काबार जालें। शॉर्ट सर्किटाक लागून हो उजो लागिल्ल्याचो अदमास आसा। ह्या उज्यान अंदाजे 2 लाख रुपयांचें लुकसाण जालां। देवादयेन कसलीच जिवीत हानी मात जावंक ना। नाणूस वाळपयची ही घटना बुधवारा सकाळी अचकीत घराक उजो लागलो। उजो लागिल्ल्याची म्हायती मेळटाच लोक घटनाथळाचेर पावले, पूण ह्या उज्यांत घर लासून काबार जाल्ले। शॉर्ट सर्किटाक लागून हो उजो लागिल्ल्याचो अदमास आसा। ह्या उज्यांत अंदाजे 2 लाखांचे लुकसाण जालेलें आसा असो अंदाज आसा। सुदैवान कसली जिवीत हानी जावंक ना। सरकारान वीज खात्यांत केल्ली गुंतवणूक जर पळयली जाल्यार फुडलीं 25 वर्सां आनीक वीज खात्यांत गुंतवणूक करपाची गरज ना अशें उलोवप मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान केले। स्ट्रीट लायट दुरुस्ती खातीर स्कायलिफ्ट, टेम्पो आनी क्रेनीचे उक्तावण सुवाळ्या वेळार मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत उलयताले। वीज खात्यान केल्ली ही गुंतवणूक जर पळयली जाल्यार फुडलीं 25 वर्सां आनीक वीज खात्याक गुंतवणूक करपाची गरज ना अशें उलोवप मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान ह्या वेळार केलें। स्ट्रीट लायट दुरुस्ती खातीर स्कायलिफ्ट, टेम्पो आनी क्रेनीचे उक्तावण सुवाळ्या वेळार मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत उलयताले। सुमार 1 कोटी रुपया खर्च करून दिवचल शारांत CCTV कॅमेरा बसोवपाचें काम हातांत घेतिल्लें आसा। 37 सुवातींचेर हे कॅमेरे बसयतले। सुमार 1 कोटी रुपया खर्च करून दिवचल शारांत CCTV कॅमेरे बसोवपाचें काम हातांत घेतलां। दिवचल शारांतल्या 37 मुखेल सुवातींचेर हे कॅमेरे बसयतले। खासदार निधींतल्यान हे CCTV कॅमेरे मंजूर जाल्यात। ह्या कॅमेरांक लागून आतां शारांत घडपी दुबावीत गजालींचेर कडक नदर दवरपाक मजत जातली, तशेंच उक्ताडार कोयर उडोवप्यांचेरूय कारवाय जातली असो पालिकेक आतां विश्वास आसा।
दक्षिण गोंयांतल्या खाजगी वैजकी महाविद्यालयाचो प्रस्ताव सद्याक होल्डार दवरला। आमी CBC गायडलायन्साच्या विरुद्ध वचचे नात। खाजगी महाविद्यालयाचो प्रस्ताव उपरांत आमी फाटीं घेतले, अशें भलायकी मंत्री विश्वजीत राणेन सांगलें। दक्षिण गोंयांत येवपी खाजगी वैजकी महाविद्यालयाच्या विशया वयल्यान विधानसभेंतूय बरोच बोवाळ जाल्लो। विरोधी पक्ष फुडारी युरी आलेमांव धरून हेर बाकीच्या विरोधी आमदारांनी ह्या खाजगी महाविद्यालयाक खर विरोध केल्लो। हेच फाटभुंयेर आतां भलायकी मंत्री विश्वजीत राणेन खाजगी महाविद्यालयाचो प्रस्ताव रद्द करपाचें उलोवन दाखयलां। GMCत AI टेक्नॉलॉजी ॲप लॉन्च करतले अशें म्हणूनय मंत्री विश्वजीत राणेन सांगलें। ह्या ॲपाच्या माध्यमांतल्यान रक्ताच्यो चांचण्यांचो जो रिपोर्ट आसता तशेंच हेर उपचारांची म्हायती मेळटली अशें मंत्री विश्वजीत राणे हांचें म्हणणें आसा। फुडल्या 15 दिसांत सगळ्या पालिकांचो कारभार ऑनलायन जातलो। सगळ्या मुख्य अधिकाऱ्यां वांगडा बसका घेतले। त्या उपरांत मंत्री विश्वजीत राणेन ह्या विशीं म्हायती दिली। पडून आशिल्लो निधी वापरा आनी फिल्डार चला असो आदेश मंत्री विश्वजीत राणेन मुख्य अधिकाऱ्यांक दिल्लो आसा। फुडल्या 15 दिसांत सगळ्या पालिकांचो कारभार ऑनलायन जातलो। सगळ्या मुख्य अधिकाऱ्यां वांगडा बसका घेतले उपरांत मंत्री विश्वजीत राणे उलयतालो। तशेंच आशिल्लो जो निधी आसा तो वापरा तशेंच फिल्डार चला असो आदेश लेगीत तांच्यांनी मंत्री विश्वजीत राणे हाणें मुख्य अधिकाऱ्यांक दिलेलो आसा अशें मंत्री विश्वजीत राणेन सांगलें। दारबांदोडेचे बेकायदेशीर दोंगर कापणी विशींच्यो बातम्यो उक्ताडार हाडपी एकनाथ खेडेकराच्या बायलेची ट्रान्स्फर फाटीं घेवन पक्षपातीपणा करिना हे मुख्यमंत्र्यान सिद्ध करचे अशें बाणावलेचो आमदार वेंझी वेगासाचें म्हणणें आसा। तशेंच जाणें बेकायदेशीर रितीन ही दोंगर कापणी केल्या ताचे कडल्यान बेगोबेग 25 लाखाचो दंड फारीक करून घेवचो असोय सल्लो ह्या वेळार वेंझी वेगासान सरकाराक दिलेलो आसा। दारबांदोडेचे बेकायदेशीर दोंगर कापणी विशींच्यो बातम्यो उक्ताडार हाडपी एकनाथ खेडेकराच्या बायलेची ट्रान्स्फर फाटीं घेवन पक्षपातीपणा करिना हे मुख्यमंत्र्यान सिद्ध करचे अशें बाणावलेचो आमदार वेंझी वेगासाचें म्हणणें आसा। बेकायदेशीर रितीन जी दोंगर कापणी जाल्या तांच्या कडल्यान बेगोबेग 25 लाखांचो दंड फारीक करून घेवचो असो सल्लो लेगीत वेंझी वेगास हाणें सरकाराक दिला। मडगांव सारझोरा हांगा जाल्ल्या एका भिरांकूळ अपघातांत एकल्याक आपलो जीव वगडावचो पडलो। मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण भर वेगान येवपी एर्टिगा गाडयेन एका रिक्षेक धपको दिल्ल्यान रिक्षा चालकाक जाग्यारूच मरण आयलें, जाल्यार कारीन आशिल्ल्या 2 जाणांक दुखापत जाल्ल्यान तांकां कुंकळेच्या जिल्लो हॉस्पिटलांत भरती केले। कुंकळे पुलीस फुडलो तपास करतात। दुसरे वटेन खोर्जुवें एका घराची वणत कोसळून एका कामगाराक जाग्यारूच मरण आयलें। बेतकी प्राथमीक आरोग्य केंद्राच्या समस्यांचेर आपले उलोवप चालू आसा म्हणून थळावो आमदार गोविंद गावडेन उलोवप केला। बेतकी आरोग्य केंद्र ICUत हे मथळ्या खाला दैनीक गोमंतकान हाचेर उजवाड घातिल्लो। ताचेर गावडेन प्रतिक्रिया दिली। प्रियोड मतदारसंघातले बेतकी प्राथमीक भलायकी केंद्रात दोतोरांचो उणाव, सुवातूय सामकी उणी। दोतोर आनी हेर भलायकी कर्मचारी नाशिल्ल्यान वचत तेन्ना केंद्रांत दुयेंतींच्यो लायणी। वरांची वरां दुयेंतींक उपचारा खातीर रावचें पडटा। 2022 ह्या वर्सा लाखांनी रुपया मोडून नव्या बिल्डिंगे खातीर बुनयादी फातर घातिल्लो तो 3 वर्सां जालीं तसोच आसा। एक फातर बसयल्लो ना।
ह्या सगळ्यांचेर बेतकी प्राथमीक आरोग्य केंद्र ICU हे मुळाव्या खाला दैनीक गोमंतकान ताचेर उजवाड घातिल्लो. फोंड्या वाठारांत वाडपी चोरयेंच्या घडणुकांच्या फाटभुंयेर DYSP पुलीस निरीक्षक येरादारी पुलिशे वांगडा जोड बसका घेतले अशी माहिती फोंडेचो आमदार आनी मंत्री रवी नायक हाणें दिलेली आसा. मंगळारा राती फोंड्या सपना पार्का लागसार आशिल्ले 2 फ्लॅट चोरांनी फोडले. तातूंतल्यान भांगराच्यो वस्ती रोख रक्कम मेळून सुमार 11 लाखांचो मुद्देमाल चोरांनी फारिल्लो. फोंड्या वाठारांत वाडपी चोरयांच्या घडणुकांनी आनी चोरयांच्या घडणुकां खातीर फोंडेचो आमदार आनी मंत्री रवी नायक हाणें हुस्को उक्तायला. चवथ लागीं पाविल्ल्यान जे लोक आपल्या मूळ घरा वतात तांच्यांनी आपापल्यो भांगराच्यो वस्तू आनी हेर किमती सामान वांगडा घेवन वचचे अशें आवाहन मंत्री रवी नायक हाणें केलां. पोरण्या गोंयांत आशिल्ल्या 13व्या शेंकड्यांतल्या हातकापरो खांब्याची अडगळीत स्थितीचेर हिंदुत्ववादी फुडारी शेफाली वैद्य हेणें खंत उक्तायला. हातकापरो खांब गोंयांतल्या लोकांच्या पुर्वजांचे यादी कडेन जोडिल्लो. त्या खातीर तो पुर्वजांच्या यादी कडेन जोडिल्लो आशिल्ल्यान ताचें जतन आनी संवर्धन करपाची गरज आशिल्ल्याचें तिणें उलोवन दाखयलें आसा. पोरण्या गोंयांत आशिल्ल्या 13व्या शेंकड्यांतल्या हातकापरो खांब्याची अडगळीत स्थितीचेर हिंदुत्ववादी फुडारी शेफाली वैद्य हिणें खंत उक्तायली. हातकापरो खांब गोंयांतल्या लोकांच्या पुर्वजांच्या यादी कडेन जोडिल्लो आशिल्ल्यान ताचें जतन आनी संवर्धन करपाची गरज आशिल्ल्याचें मत तिणें उक्तायलें. कोलकाताच्या आर्जीकर वैजकीय महाविद्यालयात कांय दिसा फाटीं एका 31 वर्साच्या बायल दोतोराचेर बलात्कार जालो आनी तिचो निर्दयीपणान खून केल्लो. ह्या उपरांत देशभर संतापाचे एक लाट कोसळिल्ले. सर्वोच्च न्यायालयान पीडित बायल मनशाचे फोटो, व्हिडिओ आनी तिच्या नांवान जे कितें सोशल मिडियाचेर पोस्ट आसा ते सगळे सोशल मिडिया वयल्यान आनी बातमे वयल्यान काडून उडोवपाचे आदेश दिलेले आसात. ह्या प्रकरणांत 2 वकिलांनी सर्वोच्च न्यायालयांत धांव घेतिल्ली. हाचेर सरन्यायाधीश चंद्रचूड आनी न्यायाधीश JB पार्डीवाला हांच्या खंडपीठान हो आदेश जारी केलेलो आसा. कोलकाता आर्जीकर वैजकीय हॉस्पिटलांत बायल दोतोर रेप आनी हत्या प्रकरणा उपरांत आतां ह्या रुग्णालयांतल्या बाबत एक नवो प्रकरण मुखार आयला. ह्या प्रकरणा उपरांत डीन पदाचो राजिनामो दिल्या उपरांत संदीप घोष हांचेर विविध प्रकाराची बेकायदेशीर कृत्यां केल्ल्याचो स्फोटक आरोप रुग्णालयांतल्या एका माजी अधिकाऱ्यान केलेलो आसा. राजिनामो दिल्ले माजी डीन संदीप घोष हे माफी आसात. तांच्यांनी रुग्णालयांतले बेवारीस मृतदेह लेगीत विकिल्ले आसा अशे गंभीर आरोप माजी उपअधीक्षक अख्तर अली हाणें केलेले आसा. रेप केसी उपरांत आर्जीकर हॉस्पिटलाच्या डीनाचे हे नवे प्रकरण मुखार आयिल्लें आसा. झारखंड राजकारण सध्या देशाच्या केंद्रस्थानाचेर आसा. माजी मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन हांच्यांनी सत्ताधारी मुक्ती मोर्चा पक्ष सोडपाचे संकेत दिल्ले आसा. तांच्यांनी एक निवेदन जाहीर करून आपल्या मुखार 3 पर्याय आशिल्ल्याचे सांगिल्ले आसा. ताका लागून ते खंयचो मार्ग आपणायतात ह्या बाबतींत आतां उत्सुकता लागून रावला. चंपाई सोरेन हांच्यांनी म्हटलां की मुख्यमंत्री पदाचो राजिनामो दितना तांच्या वांगडा अपमान जाला. तांच्या मुखार फक्त 3 पर्याय आसात. एक म्हळ्यार राजकारणांतल्यान निवृत्त जावप, दुसरे स्वताची संघटना सुरू करप आनी तिसरो दुसरे संघटने वांगडा वचप. हातूंतल्यान तिसरो पर्याय ते निवडपाक शकता अशी शक्यता
सुत्रांकडल्यान कळटा। ऑलिंपिकात उत्कृष्ट कामगिरी केल्ल्या उपरांत खेळगडे आपल्या देशात परतले। उत्तराखंडातले खेळगडे राज्यात परतले उपरांत उत्तराखंडाचे मुखेलमंत्री पुष्कर सिंह धामी हांची ऑलिंपिकात सहभागी जाल्ले खेळगडे अंकिता ध्यानी, परमजीत सिंह आणि सूरज पवार हांची उत्तराखंडाचे मुख्यमंत्री धामी हांच्यांनी भेट घेतली। उत्तराखंडाचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हांच्यांनी तिगाय खेळगड्यांक फुलाहार आणि शाल घालून तांचो भोवमान केलो। स्मार्ट सिटीचे काम पुराय करपाक मुहूर्तूच मेळना। स्मार्ट सिटीच्या कामाची आता नवी डेडलायन आयला आणि हे डेडलायनी प्रमाण स्मार्ट सिटीचे काम खंय 2025 पुराय जातले। गोंय सरकारान ह्या विशीं उच्च न्यायालयांत म्हायती दिली। स्मार्ट सिटीचे काम दिल्ल्या वेळात पुराय जाता काय ना ते पळोवपा खातीर उच्च न्यायालयान सरकारा कडल्यान कॉन्ट्रॅक्टाची कागदपत्रां मागयल्ली आसात। अणजूण वाठारांत राती उसरा मेरेन जावपी पार्ट्यांनी दिल्लीकरांचो पुलीस आणि राजकारण्यांच्या मदीं हात मेळवणी आसा असो आरोप विरोधी पक्ष फुडारी युरी आलेमावन केला। राजकारण्यां शिवाय अश्यो उसरा मेरेन पार्ट्यो चलपाक शकना। फाटलीं 2 वर्सां जालीं आवाजाच्या प्रदूषणाचो विशय विधानसभेत मांडटा। पर्यावरण मंत्र्यान दिल्ल्या आश्वासन पुरायपणान अपयशी थारिल्ल्याचे युरी आलेमाव सांगता। रिपब्लिकन पक्षाचे अध्यक्षपदाचे उमेदवार डोनाल्ड ट्रम्प हांच्यांनी एक व्हड घोषणा केल्या। सत्तेत आयलो जाल्यार टेस्लाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी एलॉन मस्क हांकां म्हत्वाची जबाबदारी दितले अशें सुतोवाच ताणें केलेलें आसा। तांकां म्हत्वाची जबाबदारी दितली एलॉन मस्क हांकां अशें सुतोवाच तांच्यांनी केले। आपूण जर निवडून आयलो जाल्यार इलेक्ट्रीक गाडयां वयली $7,000 टॅक्स रद्द करतलो खंय। ह्या शिवाय एलॉन मस्क हांकां कॅबिनेटांत ना जाल्यार सल्लागाराची भुमिका दितले अशें डोनाल्ड ट्रम्प हांच्यांनी सांगलें। कांय दिसा सावन डोनाल्ड ट्रम्प आनी एलॉन मस्क हांचे मदीं एक लागचें नातें वाडिल्ल्याचें पळोवपाक मेळटा। पाकिस्तानात सध्या आर्थीक आणि राजकीय संकटांक मुखार वचचें पडटा। तांचे कडली अडचणी कमी जावपाचें नांवूच घेना। अशें आसतना पाकिस्तानाक आतां हुंदरांनी सोंसोवपाक सुरवात केल्या। पाकिस्तानाच्या संसदेत मांजर भरती करपाचे आसात खंय। रिपोर्टाच्या नुसार सरकारी डॉक्युमेंटाचे संरक्षण करपा खातीर पाकिस्तान कॅपिटल डेव्हलपमेंट ऑथॉरिटीन मांजर पाळपाचो निर्णय घेतला। ह्या खातीर 12 लाख पाकिस्तानी रुपयांचे बजेट लेगीत मंजूर केल्लें आसा। पाकिस्तानांतल्या संसदेंतल्या हुंदरांचो नाश करपाक संसदेत मांजर भरती करपाचें येवजिल्लें आसा।